राज्यात 30 ते 40 हजार फ्लॅट लोकांनी घेतल्यात, पूण ते तांच्या नावार जाल्ले ना। फुडल्या 15 दिसांत म्हजो फ्लॅट येवजण हाडटले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। ह्या येवजणे खाला स्वताचे फ्लॅट नावार करपाक मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। म्हजे घर येवजणे उपरांत मुख्यमंत्री सावंत हांणी ही घोषणा केल्या। गोंयभरांतले जवळपास कमीत कमी म्हणटा 30 ते 40 हजार तरी फ्लॅट आसतले जेणे अशा पद्दतींतल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान फ्लॅट घेतलो, बिल्डरा कडल्यान फ्लॅट घेतलो म्हणल्यार तो म्हजो फ्लॅट जालो ना। अजुनूय बी तो फ्लॅट त्याच्या नावार ना, त्याच्या कडेन एक तर शेअर होल्डर सर्टिफिकेट आसा, नाजाल्यार ताचे कडेन एक एफिडेविटाचे कागद आसा। तेजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जर पळयशीत जाल्यार ताच्या कडेन ना। आणि ते करपा खातीर आमचो रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव्ह आपटे आसतलो, तांचो सेक्रेटरी आसतलो आनी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू ऑफ संदीप जॅकीस आमी 15 दिसाच्या भितर आनी ती इतकी सुटसुटीत म्हणजे प्रत्येकाक जरी जुनी बिल्डिंग जाल्यार आसत 40 वर्साची, तिचो जागो हो ओरिजिनल ओनराच्या नावार आहा, तो आयज सायन मारिना। बांदला तो बिल्डर मुंबय गेलो, तो आयज गोंयांत ना आणि फ्लॅट घेतला तो बाबडो रावता, तेजी 2 जनरेशन जाली, परत बांदतलो जाल्यार ताका बांदूंक मेळना। हो प्रॉब्लेम सुटावो जावचो, तो फ्लॅट त्याच्या नावार जावचो आणि मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटीत असलेले मेंबर जे डिसिजन घेता ते खरे जावचे। कारण बेश्टे आडोवंक जाय म्हणून आडोवप आणि लोकांक प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक जाय म्हणून 25 जाण आसत जाल्यार दोगूच जाण आडमेळें धोरण हाडपाचें काम हे बऱ्याच सोसायटींनी करता कंटिन्युअसली। म्हणजे पयरूच जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो तेंच्यांनी म्हाका सांगले, त्या खातीर म्हजो फ्लॅट म्हाका दिसता चडांत चड अशुतोश 15 दिसांनी 15 दिसाच्या भितर आमी म्हज्या घरा सारकोच म्हजो फ्लॅट ही योजना घेवन येता। लोकांच्या नावाचेर स्वताचो फ्लॅट हो स्वताच्या नावार जातलो हे म्हजें सरकार सांगता।